मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्या कडल्यान म्हजी सगळी कामां पुराय जातात। पक्षान दिल्ली सभापतीची जबाबदारी हांव सक्षमपणान निभयत आसा। मंत्रीपद दिवप वा ना हो निर्णय मुखेलमंत्री ना तर पक्ष घेतले म्हण सभापती रमेश तवडकर उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव आतां सरकाराक आसा, हांव स्पीकर आसा, जबाब दिला म्हाका दिसता स्पीकर पोस्टाचो वन ऑफ द बेस्ट उपयोग हांवें आतां पर्यंत केला। हें म्हाका तरी दिसता म्हाका खंयच्याच प्रकारचे केन्नाच खंयच्याच प्रकारे कसलीच अडचण आयली ना आनी आज सुद्दां जे करता आसतना त्याच बळाचेर हांव करता। म्हणजे अनेक गजाली करपा जो सांगला तुमकां 5000 तरुणांक म्हाका हे फुडें करपाचें आसा, म्हणजे सक्षम करपाचें आसा। 5000 तरुणांक करता जाल्यार तुका राजकीय बळ नासूंक जायना। राजकीय बळ आसा म्हणून हांव हे उखलता न्ही, तातूंत मंत्री असले आनी कितें कांय फरक पडना। पार्टीन दिल्लो तो कशें तो पार्टीचो डिसिजन कळ्ळें तुमकां। आतां जें चल्लां त्या संदर्भात हांव तेजे कॉमेंट्स एज अ सभापती हांव तेजे कांयच कॉमेंट्स करिना, कारण तो विशय आसा मुख्यमंत्र्याचो, तो विशय आसा पार्टीचो। त्यामुळे पार्टी डिसिजन घेवची, मुख्यमंत्री डिसिजन घेवची। आमी बेश्टेच उलोवन जो आसा कित्याक न्ही ताका वेगळे वळण लावपाची गरज ना की हांव म्हज्या लोकांचेर जसो न्ही सामाजीक काम करपाक पूर्णपणे गुंतलो आसा। पार्टीन दिल्लो जाल्यार घेतलेच ना पळय गांवांत आज सांग तुमकां तो विशय डिसिजन पार्टीचो। हांव एक पार्टीच्या कॅडरांतलो कार्यकर्तो। हांव 2005 साकून आमदार आसा बाकी सगळे गजालीचे सगळ्या प्रकारची स्थिती पळयला सगळ्यांनी आनी तातूंत ताजें म्हणणें कितें ताज्या पेक्षा दिसता की मनोहर पर्रीकराच्या वाईच्या अंडर हांवें एज ए मंत्री म्हणून काम केल्लें आसा। त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात आसा न्ही पार्टी जें डिसिजन घेतली पळय आसा न्ही पार्टी सरकार मुख्यमंत्री डिसिजन घेवची न्ही। पण पार्टीन जबाबदारी दिल्या तुमी दिली आत्तां तूं उलोवपाचें म्हज्या पार्टीन आज स्पीकर म्हणून जबाबदारी दिल्ली आसा। खबर ना म्हाका की म्हजेर वेगळी जबाबदारी दितली काय ना दितली खबर ना, पूण पार्टी विश्वासान जे आसा म्हजेर एज ए सभापती जबाबदारी दिल्ली आसा ती हांवें समर्थपणे पेळ्ळा। हाजी पावती म्हाका अनेक जनतेच्या लोकांकडच्यान मेळटा।